सज्जन कितें जाला इशू? माझे नाव सज्जन कोणार्कर. काल खबर आसतली तो हांगासर एक इशू जाला. आमी आख्खे हांगासरले लोक हे वाड्यार रावता रहिवासी. आमचे पुर्वजां पासून आमी हांगा रावता आनी बरे पयलीं चलताले. आतां जमनीक वालर येयल्लो आहा. ते वालर येयल्ल्या कारणान कितें जाला, थोडे आतां हे लोक आहा ते आशेन कितें करतात, नाका थंय पांय घालूंक सोदता आनी आपल्या आंगलार हाडूंक सोदता थोडे कबरी. तेन्ना हे जे लोक आहा पळय हे सगळे इलिगल हांगा. आख्खो गांवूच इलिगल आहा. तो आयचो आनी कालचो न्हू. आनी आमचे कुडवाळी लोक अशे आसले, हुशार नसले तकलेन आपल्या नांवार पावता तेन्ना प्रॉपर्टी करपाची, कशें कितें पेपर करपाचें कोर्ट एडवोकेटाक व्हरून कोर्टान वचून. आनी ऑटोमॅटीक कितें जालें, आतां जमनीक वालर येयल्ल्या कारणान हो एक निलेश पटेकार म्हणून आहा पळय, हो आपूण एडवोकेट म्हणटा. पूण हांव नको तो एडवोकेट कितें केन्ना जालो तो एसएससी जालो जाणा. तेजे उपरांत 7 वर्सां 8 वर्सां गायब आसलो तो. लोकांक सगळ्यांक लुटून पळवलो. तो आतां परतून येयलो. तेका एक कोण तरी तो दुसरो आपूण एक आयज कालूच कळ्ळो आमकां एडवोकेट म्हणून सदानंद वांयगणकर. हे दोगूय रंगा बिल्ला जोडी हांगासर येवन आमकां लोकांक सगळ्यांक त्रास करता. आमकां एकट्याकाच न्हू, हो म्हाजो चुलतो एकाय आमी कितके वर्सां पासून आमचें घर 6 जाण भाव ते 5 जाणां कडेन मिटर आहा. हो आपलो एक एक्स्ट्रा मिटर घेवंक सोदता लायटीचो. जाल्यार हेका कनेक्शन दिवपाक जायना म्हणून तो इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट वाटू आहा तेजे कडेन वचून हे दिवंक लागलो कंप्लेंट की ताका कनेक्शन दिवंक नाका. आपूण भाटकार, हेजे कडेन भाटकार पण काय हांवें वाटूक सांगलें कितें दिला तें सांग. तर ना बोलतो आपले कडेन पेपर आहा सगळे भाटकाराचे बोल पावर ऑफ एटर्नी आहा. हांवें म्हणलें दाखय म्हणटोनी हेचे कडेन काय ना. ती एक हुंदराचो आडको मारून एक सायन कसले मारून ताका भेगडोन दाखयता आपले कडेन पावर ऑफ एटर्नी दाखयना. आनी सगळ्यांक अशें करून कोणाकच येवचे ना. पंचायतीन वयता, पंचायतीन सेक्रेटरीक त्रास करता, पोलीस स्टेशनार वयता थंय कंप्लेनी दिता. वाजयले आमचे लोक मरे अशें वाजयल्ले. आनी तेतून ताका हो सदानंद वांयगणकर आहा तोच सपोर्ट. आतां काल कळतो आमकां एडवोकेट वांगडाच भोंवता दोगूय. एक फाटल्यान प्रॉपर्टी 2 लाख स्क्वेअर मिटर तेंच्यांनी एडवर्स पोजिशन आपल्या नांवार केल्या निलेश पटेकारान. हो एका घरा कडेन एकच रूम आहा आनी हेची कशी एडवर्स पोजिशन जाला पळय ती आतां चॅलेंज करपाक एक भाटकारान एका चॅलेंज केल्या. एका सिव्हील कोर्टान केस चालू आहा. 2 लाख स्क्वेअर मिटर बारीक न्हू. आनीकय तेणी आमच्या घरा सकयल एक ऑर्डर जावपाची मामलेदारान. ती मामलेदाराची ऑर्डर आमी मागीर इंटरव्हेन्शन घेवन ती स्टॉप केल्या. आतां केस चालू आहा मामलेदारान. जाल्यार हेंचे चालू जा पुन्हा हेचे कितें आमी आयकना कशेंच बँड जायनो. आमकां लायट कशी पेट्टा आमचे नळ कशे दिला म्हणून हो परतून आमचेर एलिगेशनां करता. आतां तेणी कितें कोणूच आयकना म्हणून हेणी स्टिफन रॉड्रिगीस म्हणून येया पणजे तेच्या नांवान केलें की तो आमचे कडसून सेटींग पयशे घेवन तो आमकां कनेक्शन करता बरेपणान म्हणून. तो बाबडो आमी तेचें तोंडूय पळोवंक ना. तो कोण हांगा केन्ना इनवॉल्व ना. पूण तेचेर कितें करता, तेचेर करता पांयां दवरता आनी तो कितें एक्शन घेतलो. आनी तशेंच करून तेणी डेप्युटी पंचायत डायरेक्टराक केलें, डेप्युटी कलेक्टराक केला. म्हणजे कशें तरी आमकां येवन त्रास करपाचे ह्या लोकांक सगळ्यांक. जाल्यार तेणी आमच्या पंचायत डायरेक्टरान कितें केलें, तीच हे काडली आनी PDOक धाडलें आनी कितें तरी एक्शन घे म्हणून सांगल्यार म्हाका कळोंक ना. आमकां कांयच इंटिमेशन ना भितर. पूण पंचायत डायरेक्टरान जेन्ना PDOक धाडलें, PDOन आनी पंचायतीन वग्गी रावन कितें केलें आमकां कांयच खबर नासतना हो काल पोलिसाक घेवन सदानंद वांयगणकर हांगा आमकां कांयच खबर. आमी सगळे शॉपांचे लोक हयसरले सगळे हांगाच आसता न्हू. जाल्यार कितें करतात ना आमकां हेका येयला आमी इन्स्पेक्शना आमकां नोटीसय धाडून ना. कशी इन्स्पेक्शन ती एक लेडीज आसली ती आमकां समजून सांगूंक लागली. समजून सांगतना हांवें सांगलें तुमी आमकां नोटीस दिया आनी मागीर या. मागीर ती आमची एकटी ती लेडीज आसली बायल ती म्हणपाक लागली कंप्लेंट कोणी केल्या आमचेर तर निलेश पटेकारान. जाल्यार ते निलेश पटेकाराक हांगा कित्याक येवंक ना. तर तितक्यान तो कोण तरी वांयगणकर म्हणपालो आपूण तेवतो म्हणपालो कोण तरी वांगडी. आमकां एडवोकेटय म्हणून तेणी सांगना. आनी हो तो कानान फोन आनी निलेश वांगडा कॉन्टॅक्ट जालो. निलेश भियान येयना हांगासर कित्याक आमी लोक कचरा जातले कितें तरी इशू जातलो म्हणून. जाल्यार वांयगणकर आपूण म्हणपालो आपूण येयला म्हणटकीर लोकांनी कितें केलें, अरे तूं कोण हांगासर येवपाक अशें कितें जालें. तितक्यान ती एकटी बायल हात करून ताका सांगता अरे तूं कोण हांगासर येवपाक. जाल्यार हो तेच्या हातीक घट धरून तेजो हात सकयल करता. तूं हो मालकीराक तेजो हात धरपी कोण. असो धरतकच तेजी चेडू आसलो घोव आसलो तो. ताका राग येवचो ना. इशू जालो दुखला बुकली जालें. लास्ट पळोवंक लागलो. पळटा हो ते पावन तो धुल्लो आसा धुल्ल्यान घुसपाडलो आनी पडलो. पडटकच हायवे हो हायवे नॅशनल हायवे. हांगासर लोक खबर आहा एक कोण चोर जाय जर चोरी करता आनी चोर पळटा ताका पळोवन मुद्दाम आनी हो पळटा खातीर लोकांक दिसलो कोण चोर म्हणून. ताका बरो बेदम मारलो लोकांनी. पूण मारलो कोण आमी वळखना ताका. ते भायर हायवेचेर तूं जाणा लोक कशें ते तुमी हे लोक हायवेचे आसता पळय हांकां खबर नासता कितें घडटा ते. थोड्यांक कितें दिसता चोर म्हणून सगळेच धांवता आनी मारता. आनी तेतून ताका मारलो आनी तेणी आतां कितें केलें आनी वयले आमी साल्वार करपाक गेले का. आतां तो म्हाजें नांव घेता सज्जन कोणार्कर म्हणून. हांवें ताका हातय लावंक ना. पूण हो हांगा आमी मारले म्हणून. फक्त ते बायलेचे तेणी हे बायलेचे पळय हाती घ्यान हे आसा स्क्रच केलें ताका. तेची चेन स्नॅच केलें तेणी. ती चेन स्नॅच केल्या ती ताका पयलीं दिवपाक लावपाची. आमी काल कंप्लेंट दिल्या. आमची कंप्लेंट अजून रजिस्टर करूंक ना. आयज PN सांगलें म्हाका करता म्हणून. आमी आतां वचपाचें आहा पुलीस स्टेशनाचेर. आमी पुलीस स्टेशनाक सपोर्ट करतले. आनी जर थोडे कोण एडवोकेट बी आहा तांकां जर वायट दिसलां
आनी ते आयज कोण कंडेम करपाचे ते एडवोकेटांनी सगळ्यांनी हांगा येवपाचें हांगा वॉशालान आनी पळोवपाचें बाबा आमी कसो हांगा सफर करता ते आज आमकां भाटकारना कसली गेमूच मेळना कोणाक त्या लोकांक तेन्ना त्या लोकांनी एडवोकेटांनी समजून घेवपाचें आनी हे असले दोन कुसके कोण एडवोकेट आहात पळय तेंच्या खातीर तुमी पंचायतीक हरशी खबर आहा ही घरां कोणाची ती खबर आसा अख्ख्या वार्डार कोणाची घरां खंय आहा ही पंचायत मेंबर आनी पंचायतीकूय खबर आसता बट पंचायत एक्शन पंचायत पयलीं एकदां भाऊसाहेब म्हणून जो आहा पळय देसाय आसा तेणी कंप्लेंट केली 5-10 वर्सां पयलीं तो भाटकार म्हणून येयलो ओनर हेचेर जो टायटलाचेर आसा 114 जशवंतराव देसाय म्हणून हो भाटकार आसा तेचे फाटल्यान कोणें आपली ती इतल्या वर्सांक जाली आपूण कोण ओनर तेचो कोण लिगल हेर आसा तेणे आपल्या नांवार काय दिवंक ना आनी आमचे कडेन कोणें येवंक ना की आपूण तेचो भाटकार म्हणून मदीं तो जसवंतराव भाऊसाहेब म्हणून जो येता सचिन जो एडवोकेट आसा तेजो बापूय आपूण भाटकार म्हणून येतालो तो कंप्लेनी घालतालो तेन्ना जी पेडण्याची कोडकर म्हणून एडवोकेट आसा ती तेची केसी लडयताली आतां आनी कोण तिसरोच मनीस कोणी आमी ताका केन्ना आमच्या फॅमिलीन कोणीच पळोवंक ना तो म्हणटा आपूण हे जमिनीचो भाटकार येवन कोण आपले पेपर केन्ना दाखयना की ह्या जसवंतरावाचे लिगल हेर तुमी कशे तो पिड्ड्यार जाल्या उपरांत नाजाल्यार तेचे कडेन ती जमीन कशी आसली तेच्या नांवार ती कशी जमीन लागली तो खण व्हरतालो म्हणून तेचे आतां जेन्ना हें जालें सर्वे जाताले पळय तेन्ना कोणी दाखयला हो तुजो खण कोण व्हरतालो तो भाटकारान बाबा ती परचेस कोणा कडेन केला सरकारान केन्नाच खंयच्याच विचारूंक ना आज मेरेन विचारना पर्रीकारान कितें केलां टेनंट कोण आहा तुमी प्रूफ करा की टेनंट कशें ते खंयच्याच भाटकाराक विचारूंक ना बाबा तुजो उतार्याचेर जर नांव लागला भाटकार म्हणून जाल्यार तूं प्रूफ कर की ही तूं खंय परचेस केन्ना केल्ली पोर्तुगीजा कडसून केल्ली आनी कोणा कडल्यान केल्ली का शिवाजी कडल्यान घेतलेली कोणा कडल्यान तूं मार्टियल कितले भरतालो गव्हर्मेंटाक तूं कितले भरतालो हें केन्ना पर्रीकारान तांकां सांगूंक ना आज सगळे भाटकार हें जाल्ले जमिनी जी गोंयान विकपाक लागलेले आसा हे त्या खातीर आसा की टेनन्सी आहा ही कमजोर जाल्ली आसा आनी हो जो सदानंद वांयगणकर आसा पळय हो टेनन्सीचो खंय खंय जाग्याचेर वयता आनी मिटिंगे घेता की आमकां टेनन्सींचेर अन्याय जाता हें जाता पूण तूं जर त्या मुणकार टेनन्सी कायद्याचो तुका जाण आसलेलो मनीस आसलेलो आनी त्या गरीब लोकांक तूं जर हेल्प करपाक सदांच जर तूं भायर सरता जाल्यार ह्या वार्डाची जर निलेश पटेकरान जर थंय कंप्लेंट घातल्या तूं तुजे कडेन ती हँडओवर केली तेणे की ही आपली केस तूं लढय म्हणून एडवोकेट म्हणून तुवें ती वाचूंक ना तूं स्टडी करूंक ना बाबा कोण आसा तूं भंडारीचो लिडर म्हणटा काल हांवें पयलें सगळें ताका भंडारी लिडर तेचेर एटॅक जालो म्हणटा पण हांगा जो तूं जो इलिगल घरांचेर नोटीस घालपाक गेलो तांकां बेघर तेंची लायट कट कर म्हणटा तेंची घरां मोड म्हणून जे तुमी कंप्लेनी घालता ते कोणाचे मुस्लीम केथलीक भंडारी मराठी कोण सांग मरे तूं लिडर मरे खंयचे जातीचो तूं पयलीं खंयचे जातीचो हे आमी सगळे भंडारी समाजाचे आमचो जर अन्याय करता भंडारी समाजाचे तूं भंडारी समाजाचो लिडर पूण म्हाका आयज दिसता तुजी जात खंय तरी वेगळी आसा ह्या सदान वांयगणकराची जात म्हणटा ही भंडारी कशीच आसूंक शकना कित्याक तुजी प्रॉपर्टी न्हू आमी तुजे प्रॉपर्टीन एन्क्रोच करूंक ना तुजे प्रॉपर्टीन कोण येवंक ना आमी भाटकाराक आमचो कितें आहा तो जो 114 कोण लागला भाटकार तेचो आनी आमचो संबंद आहा सरकाराचें कितें म्हणना ज्या जाग्याचेर घर आसा त्या जाग्यार ताका लायट मेळपाक जाय पाणी मेळपाक जाय संडास मेळपाक जाय जे जगपाचे मूलभूत आसा गरजो आसा ते ताका दिवपाक जाय ते आमकां पंचायतीनसून मेळटा थंयसरूय मेळटा आज तो म्हणटा तूं इलिगल ह्या लोकांचेर तूं नांवान कंप्लेंट घाल न्ही तुका जर दिसता अख्खो वॉर्ड म्हाजो वॉर्ड आमचो वॉर्ड 90% इलिगल जी पयलीं जुनी घरां आसलीं जी उतार्याचेर सर्वे प्लानार लागल्या ती इलिगल आमी आतां अजुनूय लिगल म्हणना की सरकार केन्नाय ती इलिगल म्हणूंक शकता परत गव्हर्मेंटान आतां हें फॉर्मां काडल्या 17 पयलीं तुमी परत फॉर्मां भरा आनी म्हणजे ती सद्या तेच्या हिशोबान ती इलिगलूच जाल्ली आसता जाल्यार ती सगळीच मोडया आमकां भाटकार आमकां कोण वा आमच्या फुड्यानूच येयना आमी कोणा कडल्यान येवपाची बाबा हे पेपर जर ते करेक्शन करून टेनन्सी विकत घेतलो जाल्यार कोण खंयच्या डिपार्टमेंटान वचून विकत घेवपाची सायन जाय न्ही कोणाची आमी डायरेक्ट आमी म्हणना की आमी भाटकार आमी टेनंटूच टेनन्सी आसा सगळ्यांची लागलेल्यो पूण ज्या जाग्याचेर लागोंक ना ती जागा तूं आपल्या नांवार लावन घेता खंयचे हो वांयगणकरान आमकां पयलीं आन्सर दिवपाचें तूं भंडारी समाजाचो लिडर म्हणून जो झगडटा काय कितें म्हणून झगडटा भंडारी समाजाची जमीन हडप करपाक तूं लडटा हे पयलीं क्लियर कर की बाबा आपूण एक भंडारीचो लिडर पूण भंडारी खंय खंय आमचे जे त्रास आसा जांकां कळना आपली जागा आपल्या नांवार कशी करपाची ती जागा आपूण हडप कशी करूंक शकता हे देवान तुका ज्ञान दिला म्हणून तूं हांगा आयला
कित्याक घाला तूं मातशें क्लियर कर आनी भंडारी समाजाचो लिडर म्हणून तूं क्लियर कर. तुका मारलो म्हणून तुजी ती केस तुका मारलो तूं पडलो हो वेगळो गोश्ट आसा. आनी हांव पयलीं गोवोरमेंटाक सांगता हे प्रॉपर्टीन गोवोरमेंटान जाता ते बेगीन लक्ष दिवपाचें. आमी कलेक्टराक सुद्दां एप्लिकेशनां दिल्ली आसा की आमचो ओनर कोण आहा तो डिक्लेअर करा. आमची प्रॉपर्टीची टेनन्सी ज्या जाग्याची टेनन्सी जावंक ना ती नांवार कोण भोगता तेच्या नांवार ती करची. जो ओनर कोण आहा ताका आपोवपाचो. आनी जर हय मदीं जर कोण येतात आज ताका बारीकसो मार पडलो. हांव म्हणटा बारीकसोच मार पडलो. जे लोकांचे खतखता गेली 70 वर्सां राग आमचे जाणटे राग करून करून गेले. आमी आनी थोड्या वर्सांनी आमी वयतले. कितें जालें सगळे पंचायतींसून सगळे विडवोसून आणि ह्यो कोण एडवोकेट सध्या तरी आमीच वळखान नकळो जाणा. आणि येयलो आणि म्हणाले हे सगळे आमकां हें करूंक जाय म्हणाले इन्स्पेक्शन करूंक जाय तांकां. तेन्ना हांवें ताका विचारलें अरे हे करपाक आमकां तुमी काय धाडले सादें एक नोटीस तरी धाडले आनी आमकां कशें कळटलें. तेन्ना म्हणा लागलो वगीत रोवलो आनी हांगा उबो आसलो. हांगासून तितक्यान ती बायल म्हणा लागली तो बिडवनसून कोण येयलो तो. मी म्हटलं अरे पूण हे कोणी तरी आमकां नोटीस तरी धाडूंक जाय आसली आनी हे कोणी तरी कंप्लेंट केलें. तेन्ना तो उलयलो काय तर निलेशान. तेन्ना हांवें ताका विचारलो हांगा असो उबो आहा तो एडवोकेट म्हणान तो आतां कळ्ळो आमकां एडवोकेट. अरे म्हटला ही नोटीस धाडी नासतना तुमी जे डायरेक्ट गेल्या तो ह्या ते कोणती कंप्लेंट घालतलो मनीस खंय गेलो. त्या निलेशाक पयलीं आदी हय हाड म्हणटा अशें हांव करता म्हणटा म्हाजेर असो हात मारले हे पळय हांगा म्हाका नाक्षी लायली. धांवान थंय गेलो ती पळय खडी बीन थंय आहा थंय गेलो म्हणटकच धांवतकच म्हाजे चेडू म्हाजे मांग मारलंय काय रे काय म्हटलें आनी म्हाजे चेडू धांवले म्हाजो चेडूय आसलो. आपले आवय तर हो ह्यो करता हात मारता. समज तेची बायल म्हाज्या जाग्यार आसली कोणी मारल्या तो कोण तो एडवोकेट उगी रावता आसलो. आणि थंय वचून पडटकच सगळ्या गाडयांचे लायन लागली. सगळे गाडये थांबले आणि कोणी हाका काय केलो कांयच खबर ना आमकां. म्हणजे खबर ना म्हणजे आमी बीन बघतो आणि व्हडलो बोवाळ जालो थंय. आणि हेणी वचून सांगला आमी मारले म्हणा. अशें जालें. हे सगळे पंचायतीचे मनीस ते सुद्दां जाणात ते कोणी मारले ते तांकां सुद्दां खबर ना. पब्लीक लोकांनी हाका मारलो. आणि उलट सज्जनाचे जो तो नाव घेता थंय पुलिशे सज्जन बाबडो धांवन गेलो अरे असो रे नका रे मारून लोकांक अशें म्हणून सांगपाक गेलो जाल्यार आयज पुलिशेन तेचें नाव दिलें सज्जन यो आनी कोण ते खबरूय ना म्हणटा. चलते गाडये थांबोवन हेका पेटलो हेका हयसर मारलो. आमी हे कोणच ना म्हणजे कोण आनी काय तेच खबर ना. त्या निलेशाक हात कंप्लेंट दितलो मनीस कित्याक लिपलो हे हांव ताका विचारता. तेन्ना हे पळय म्हाका नाक्षी लायली गळ्यान म्हाज्या सरपळी असो हात मारलो आणि अशी नाक्षी हाती सरपळी तोडली. परत कशें काय झंबी जाली कानांचे सांगले. मागीर आमी येवन सोदले जाल्यार एक म्हाजे मेळे सरपळी मेळ्ळे ते चोरानच गेले अशें म्हाका दिसता. काय कशें कितें जालें तें आमी नको. लोक खूब कोण जमलो हा इल्ले गाडये थारावले सगळे वाटेक. तांकां दिसलो चोर येवं म्हणून. इतली खबर जाली अशें करा तेंच्यांनी. आणि ह्यो निलेश आमचो शेजारी जावन हे चोर नालायक म्हणून आमी वळखता. पयलीं 8-10 वर्सां ह्यो नसलोच पण तेन्ना सगळो गांव सुद्दां शांत आसलो. पयलीं फावट हांवें हेच सांगलेलें जेन्ना भावजयाच्या नाकार मूड मारली तेचे रगत अशें नाकांसून वता तेन्ना आमी धांवान गेल्ले. तेन्नाय पूण आमी सांगलेले हांगा तशें तोच मनीस परत आमकां कित्याक तूं फुड्यान येयनाय आमच्या. तुजो एडवोकेटाक घेवन चोराक धांवते रातच्या 12ंक 2 गाडयांनी भोंवताय घेवन. आणि तो एडवोकेट कोण तो सुद्दां आमी सादो नको. हो चोर कसो हांगासून खंय धांवन वचपाची गरजच नासली. तूं एडवोकेट मरे बरो मरे मनीस तूं कायद्यान येयले मरे तूं हांगाच रावंक जाय. धांवलो म्हणटकीर लोकांक चोर कसो धांवतकच लोक सगळे जमलेल्या लोकांनी घातलो पेट. त्या लोकांक आतां त्या हायवेच्यान कोणाक हाडले तुका खबर आहा लोक धांवता. आणि थोडे आतां एडवोकेटाक अशें दिसता ताका मारले अशें दिसता. पूण त्या एडवोकेटाची लायकी माझो घोव हांगा असलो तेका बाबा काय गाडी चवता तो काल एडवोकेट म्हणटा न्हू. हो सदानंद वांगेडकर ताका गाडी मारता काल चेडयेच्या म्हणून हेच्या घोवाक. ते तरी लक्षात दवरा तुमी. तो गाळी मारता. तो जर बरो एडवोकेट सुशिक्षीत जालो तो गाळी मारतलो. चेडयेच्या म्हणून गाळी मारता जाल्यार आयका तेचो कालचो व्हिडिओ तुमी तेची सायड घेतात ते. तुझ्या बापायचे काय निलेशाच्या बापायचे. आता हेची चेन ना ताका तेचे रजिस्टर केला केस. तेचेर काल हात हांगासर हात घातला तेचेर केस रजिस्टर केला कंप्लेंट दिला आमी. पण आज चांगला करता म्हणून काळजान सुद्धा दुखता म्हणून दोतोरान म्हाका 3 तरेचे टॅबलेटी दिले. हांगा ह्या दिल्या लावपाक. परत सगळे डिसिजी केले म्हाजे. दोतोर म्हटलं म्हाका अशें जालें तेन्ना मागीर काय तें कळूंक ना म्हटलं. म्हाजो चेडू आसलो म्हणटकच धांवले न्हू आपल्या आवय